आणि अशी जी आश्वासना पूर्ण जावं शकना ती तो दिवन लोकांक कंट्रोलात दवरता आणि आपली वेळ साधून घेता। फक्त इलेक्शनाच्या पुरतो लोकांमध्ये मिसळपाचे नाटक करता आणि ना जाल्यार आपल्या बंगल्यार आपण गेटी भायर दवरता आणि धांवडोन घालता की ज्या पद्धतीन तो ट्रीटमेंट दिता ही हुकुमशाही चल्लेल्या जंगल राज चल्लेले आसा ही चलोवंक दिवचे ना। आयज तो म्हणटा की आपण प्रगती करतलो, आयज म्हणटा प्रताप सिंग राणे म्हणटा आपण असो विकास करतलो तसो विकास करतलो। आयज केरीच्या गावात जर पळयलें जाल्यार एक पंचायतीक बिल्डिंग ना बसपाक 50 लोक, जर तो मोगासदार आसा, जर तो लँडलॉर्ड आसा जाल्यार स्वताची जागा दिवन तेणी ती बिल्डिंग कित्याक बांदूंक ना? तो प्रत्येक फावटी सरपंच जो जालो आपल्याकडे फोटो काढून व्हरता आणि काय करपाचें काम ना, फुडें कांयच ना। आता सुद्धा तेच केल्लें आसा। पण हांव पब्लिकेक सांगूंक सोदतां, लोकांक सांगूंक सोदतां, तुमी अजुनूय जागृत जायात। आयज आमी 70चे लोक 25 वर्सां फाटीं पडले। कित्याक पडले तर हे जे आमच्या माथ्यार जे लोक राजकारणी लोक दिल्ले आसा त्याच्या खातीर आमी फाटीं पडले। आमची उदरगत जर जातली जाल्यार बहुजन समाजाचो जाका आपल्या मनशां बद्दल आपल्या लोकां बद्दल तळमळ आसा आणि जो सकलसून वयर सरलेलो आसा, मातयेसून वयर सरलेलो आसा, तेका प्रतिनिधित्व करपाक 70चे पर्य मतदारसंघ असो की वाळपय मतदारसंघ असो तेकाच प्रतिनिधित्व करपाक बहुजन समाजाचो कॅन्डिडेट हाडटाले म्हणजे हाडटाले, नक्कीच हाडटाले। जो कोणी सुशिक्षित आसा, मातसो विचारान प्रगत आहा तेका तो दबाव हाडटा, भय घालता, आमिष दाखयता, सर्विश लायता म्हणून। उजगांव भंडारी समाजाचो अध्यक्ष म्हणटा हे फावट उजगांवकार रोया फाटल्यान। विश्वजीत खंय एकदा आमदार जालो काय उजगांवा पायूच दवरिना। फाटल्या 5 वर्सां निवडून येयलो, परतोय तो निवडून येयलो जाल्यार तेणी 5 वर्सां एक पांय उजगांवान दिवना, केन्नाच तो दिना। 5 दिना निवडून येयल्या उपरांत खंयचो कॅन्डिडेट एक रॅली काडटा, बाबा आपूण निवडून येतकूच तेन्ना मतदारसंघात भेट दिता, तेन्ना तो रॅली काडिना केन्ना। आणि मिनिस्टर जाल्या उपरांत तो उजगांव केन्ना येवंकूच ना। आता तो उजगांव कोपरा बैठक येराकूच घेता, पूण ते धमकीचेर आनी लोकांक तेजे मिटिंगेक अशें आसता की प्रत्येक जण तेजे मिटिंगेक वयतलो जाल्यार पयशांची गरज आसता। बाकीचे कॅन्डिडेट कोणी जरी रावले तांकां पयशांची गरज लागना। ना ना तुमचो फुल सपोर्ट, आमचो फुल सपोर्ट। प्रुडंटा खातीर महादेव जोशी।